कुट्टी पंचायतीत नव्यान बिनविरोध निवडून आयिल्ली सरपंच संजना नायक आणि उपसरपंच विल्मा पेरेरा आणि हेर पंच वांगड्यांक शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्यांनी परबी भेटयली। तशेंच सरकारा कडल्यान उदरगतीच्या पावलाक सदांच सहकार्य दिवपाचें उतर दिलां। RDX खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। आणि आमचे सगळे सही जाण आमचे हे आसा पंचकर सगळे एक रावले आणि जे बिनविरोध आमकां आसता जे आमी निवडून हाडल्या सरपंच उपसरपंच आनी पंच सगळे एकठांय रावन 5 वर्स पर्यंत काम बरें करचें तेणी अशें म्हणटा। आमचो सपोर्ट सरकारा सपोर्ट जावं म्हाजो सपोर्ट तांकां सगळो आसतलो डेव्हलपमेंटा खातीर। जी आमची कुर्ती आनी खंडोबा पंचायत हेजें बरें कितें काम करचें, सरकाराचें कितें मेळटा गव्हर्मेंटाचे जावं आमचे कितें फंड आसा ते आमी सगळे कडेन वांटून दितले आनी तेंचे कडेन बरें काम जावचें आनी तेंचे कितें तेंचे जे देवा कडेन तेणी मागचें तेणी कितें मागना तें पूर्ण जावचें। आनी हांव मातसो लेट जालो आमचे आमकां तें हें ग्रेड्युएशन फार्मसी करची थंय फंक्शन आशिल्लें ते भुरग्यांचो सत्कार आशिल्लो सगळ्यांचे आनी थंय बरो दीस आनी हांगा बरो दीस फाल्यां परतो बरो दीस हे पंचायत घर कुर्टी खंडेपर पंचायतीक ना त्या संबंधात जी कितें योजना बीन आसतली काय मेन म्हणजे मुख्य सगळ्या बाकीच्या स्टेटींनी आपल्या कंप्लीट राज्यान मोस्टली पंचायत घर उबे जाल्ले आसा। कुर्टी खंडेपर पंचायत अशी आनी एक कुर्टी आहा ती हांगाय करतात आनी खांडोबाराय करतात बरोबर। खांडोबारा ऑफिस आसा खांडोबारा ऑफिसांत बसता आनी फोंड्या बसता आनी एक आमकां अशी जावची अशें दिसता एक बिल्डींग जावची पंचायतीची कुर्टी आनी ती हावजींग बोर्डान ती जागा पासून दवरलेली आसा ते प्लॅन म्हणून हाडलेलो आसा म्हणजे ती जावची म्हणून आमी प्रयत्न करतात। आनी ती जमीन जर आमकां मेळ्ळी जाल्यार आमकां कुर्टी म्हणजे हावजींग बोर्डान ती बरी ऑफिस काम हे जातलें मार्केटूय जावंक शकता त्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करतात। कारण तो आमचो हो आसा MLA तो हे आसा तेजो अध्यक्ष आसा जी धारणकर तेजे कडेन मेळून हांव तें करता आनी ती बरोबर आमची ती देव दवरलेली पंचायतीकूच दवरलेली बरोबर पंचायतीक दवरलेली पूण ती आमकां मेळपाक प्रयत्न करता। आमचे सरपंच पंच आनी उपसरपंच सगळे एक जावन तेणी प्रयत्न करचे कितें मेळोवपाचें न्हय आमकां फोंडेकारांक आनी कुट्टी खंडेबर तांकां तेणी तांकां हायर आदार दिवचो लोकां खातीर आनी बारीक लोकांक गरीब लोकां लागून काम करचें। थँक्यू।